नमस्कार. या पत्रकार परिषदेने तुमचं सगळं योगदान. फाटले 2 दीस डिबेटीचेर व्हडली डिबेट जाली. डिबेट जाली ना, पण डिबेटीचेर व्हडली डिबेट जाली. दिल्लीच्यान जेन्ना आम आदमी पार्टीचो राघव चड्डा गोंयांत पावलो, सगळे लोक विचारपाक लागले, अरे आज 17 तारीख, आज डिबेट खंय आसा, केन्ना आसा? पण डिबेटीक जो चॅलेंज दिवपी आशिल्लो गोयचो मंत्री बाब निलेश काब्राल, तोच अदृश्य जालो, लिपलो. आणि सगळे सोदता ताका. प्रेसाच्या मिडियाच्या समोर राघव चड्डान ताजो फोन नंबर डायल केलो. ताणें तो फोन घेतलो ना, ताका परतूय केलो ना. रातचो मागीर आपल्या बिळांच्यान भायर आयलो. रातचो सामको, म्हणजे डिबेट जावची ना अशी चिन्ना कळटकूच भायर आयलो आणि एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि धडाधड फटी मारल्यो. ही एक भारतीय जनता पार्टीची स्पेशालिटी. जेन्ना तांचे कितें गुन्यांव तांकां लिपोवपाचे आसता, कितें किंवा उत्तर दिवपाची क्षमता नासता, तेन्ना ते दोनूच कामां करता. एक म्हळ्यार पर्सनल अटॅक करता आणि दुसरें म्हळ्यार फटी मारता. आवटो, पिसो, फटींग असले शब्द वापरून निलेश काब्रालान धडाधड फटी मारल्यो पर्सनल अटॅक करून. आणि भारतीय जनता पार्टीची स्पेशालिटी म्हळ्यार जेन्ना ते फटी मारपाचे चिंतता तेन्ना तांचे कोऑर्डिनेटेड अटॅक आसता. मुख्यमंत्री ते कार्यकर्ता पर्यंत सेम फट मारतले. ते मेन स्ट्रीम मिडियान सेम फट मारतले, फेसबुकाचेर सेम फट मारतले, व्हॉट्सएपाचेर सेम फट मारतले, ट्विटराचेर सेम फट मारतले. खूप जाणांनी म्हाका हो व्हॉट्सएपार पोस्टर धाडलो, अरे कितें काय म्हणून राघव चड्डा अशें उलयतालो, निलेश काब्रालान तशें म्हळें. हे खरें काय फट? हाजेर म्हणा की दिल्लीन कसलेच वेलफेअर स्किम्स ना आणि गोंयान इलेक्ट्रिसिटी रेट हाय आसा, आमी फुकट दिना, पूण आमी अमके अमके स्किम्स दिता म्हणून अशें फटीचे सोशल मिडियाचेर व्हॉट्सएपाचेर स्प्रेड केले. हाजेर भारतीय जनता पार्टीचें नांव ना, कित्याक ह्यो फटी सगळ्यो. तुमकां कापाजदाद आशिल्ली, तुमी खरें उलयताले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो लोगो घालपाचो न्ही ना. कित्याक भियेता तुमी? व्हॉट्सएपार फटी धाडल्यो म्हणून जालें? तर भारतीय जनता पार्टीची स्पेशालिटी फटी पसरवपाच्यो. जेन्ना तांचेकडे उत्तर नसता तेन्ना तांचेकडे डिबेट जावपाची क्षमता नसता. कोरोनापेक्षा बेगीन पसरपाचें एक म्हळ्यार फक्त भारतीय जनता पार्टीच्यो फटी. पहिली व्हडली फट बाब निलेश काब्रालान मारली ती म्हळ्यार तो म्हणलो दिल्लीक कसलेच स्किम्स ना म्हणून. हांव सांगूंक सोदता दिल्लीक कसले कसले सोशल वेलफेअर स्किम्स आसा. ताणें म्हळें सिनियर सिटीजना खातीर कांयच स्कीम ना म्हणून. गोंयान DSS स्कीम जी आसा ती 2000 रुपयाची. तशीच दिल्लीक ओल्ड एज स्कीम आसा 2250. त्या भायर सिनियर सिटीजनांक दर वर्सा 77,000 सिनियर सिटीजनांक तीर्थयात्राक व्हरतात आम आदमी पार्टीचो सरकार. Every year 77,000 senior citizens have the opportunity to go on a तीर्थयात्रा. लोकांची रिटायर्ड जाले लोकांची एक ड्रीम असता, एक स्वप्न असता, ते आम आदमी पार्टीचे सरकार पुरे करतात. ताच्या मागीर बायलां खातीर कांय स्कीम ना म्हणून लागलो निलेश काब्राल. थंय विधवा बायलां खातीर 2050 रुपया म्हयन्याक पेन्शन मेळटा. सगळ्या बायलांक जावं, भुरगीं जावं, जाणटी जावं, विधवा जावं, कोणूय जावं, सगळ्या बायलांक पब्लीक ट्रान्सपोर्टान जावं, बस आसूं, मेट्रो आसूं, फ्री ट्रान्सपोर्ट बायलांक आज खंयच्यानूय खंय वचपाक कसलेच पयशे दिवचे पडना. गोंयान आमी पळयला की लाडली लक्ष्मी, गृह आधार ह्यो स्किमी फक्त आतां नांवाच्यो उरिल्ल्यो आसा. पयर लोकांक रस्त्यार अक्षरशः देंवचे पडले तेन्ना फाटले 4-5 म्हयन्याचे थोडे तांकां कितें दिवपाचे आशिल्ले ते मेळ्ळे. आणि ह्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो फक्त पेट्रोलाचे जे वॅट कमी करपाची आसली तसली स्किमा भशेन जाल्ल्यो आसा. 2-3 वर्सां खातीर चलयल्यो आनी मागीर परत ताचो टॅक्स वाडयलो आनी आज ह्यो स्किमी कोणाकूच लागना. ह्या स्किमीच्या भायर सगळ्यांक खबर आसा की दिल्लीक आम आदमी पार्टीचो सरकार 20,000 लिटर पर्यंत उदक फ्री दिता. जशें राघव चड्डान सांगलें आनी निलेश काब्रालाकूय सांगपाचे ताणें प्रयत्न केले. 200 युनिट पर्यंत फ्री असतात आणि 200 ते 400 युनिट पर्यंत हाफ प्राइस असतात.
प्रायव्हेट स्कुलापेक्षा बरें शिक्षण आज दिल्लीक सगळ्या लोकांक फ्री मेळटा. मोहल्ला क्लिनिक, पॉलिक्लिनिक, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अशा बऱ्या स्वास्थ्य सेवा केंद्र दिल्लीक आम आदमी पार्टीच्या सरकारान केल्ले आसा. आनी हातून तुमचो कितलोय खर्च जावं, तो 10,000चो खर्च जावं की 10 लाखाचो खर्च जावं, बिल सगळे अरविंद केजरीवाल फारीक करता. ऑल ट्रीटमेंट इन Delhi government hospitals and clinics is 100% free, from medicines to tests to surgery. कितें आसूं तें. ताच्या भायर कोविडा वेळा लोकांक खूब त्रास जालो. गोंयच्या सरकारान गोंयकारा खातीर कितें केलें? दिल्लीच्या सरकारान कोविडा वेळा लोकांक पर्यंत पावलो. जे हांवें तुमकां पयलीं स्कीम सांगिल्ले, सिनियर सिटीजन किंवा विडोज किंवा डिफरंटली एबल, ह्या लोकांक स्कीम कोविडा वेळा वाढोवन 5,000 रुपया महिने केले. महिन्याक 5,000 रुपया फॉर विडोज, फॉर सिनियर सिटीजन्स अँड फॉर डिफरंटली एबल. डिझेलाचेर 13% व्हॅट कमी केले. हातून सगळी म्हारगाई कमी जाली कोविडा वेळा. कन्स्ट्रक्शन वर्कर्सांक म्हयन्याक 5,000 रुपया दिले, कित्याक सगळे धंदो बंद जालो, लोक उपाशी पडिल्ले. राशनाचेर 7.5 किलो सगळ्यांक वाडयले, फ्री केले. 7.5 किलो राशन. ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सीवाल्यांक म्हयन्याक 5,000 फ्री दिले. सगळे कोविडा वेळा लोकांची सामकी दशा जाल्ली, लोक उपाशी रस्त्यार मरपाची पाळी आयली कोविडा वेळा. तेन्ना अरविंद केजरीवाल सामान्य मनशाक आम आदमी खातीर पावलो. गोंयांत कितें केलें? प्रमोद सावंतान कन्स्ट्रक्शन वर्कर्सांक 5,000 रुपया दिता म्हणून बीजेपीच्या सगळ्या लोकांच्या कार्यकर्त्याच्या बोल्सांत घाले. तोच एक स्कॅम जालो व्हडलो. आनी पयर आमी पळयला खंयच्या गोंयच्या इंडस्ट्रीक कसली सबसिडी दिवना, खंयच्या लोकांक कसली बेनिफिट दिवना, पूण कॅसिनोचे 277 कोटी माफ केले. अरे बाबा, तूं म्हयन्याक 100 कोटी भीक मागता आमच्या नावार, म्हयन्याक 100 कोटी रीण घेता आमच्या नावार, आमच्या तकलेर, आनी तूं कॅसिनोचे 277 कोटी कसो माफ करता? दुसरी व्हडली फट मारली निलेश काब्रालान. ती ताणें म्हळें की दिल्लीक 60,000 crore बजेट जो आसा तातूंचो 50 to 60% खंय सेंट्रल गव्हर्नमेंट दिता. काय खबर नासतना बेटे तोंड उगडून शब्द काडपाचे कित्याक तुमकां वायट संवय? फटी मारूंक जाय जाल्यार कितें तरी तत्व आसूंक जाय, तातूंत सुद्दां फटी मारून कितेंय धडाधड तोंड उगडून तुमी फटी मारतात. कोणें सांगलें तुमकां 60,000 crore सेंट्रल बजेटाचें कितें कॉन्ट्रिब्युशन आसा म्हणून? 60,000 crore आम आदमी पार्टीच्या सरकाराचो जो बजेट आसा तातून सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे कॉन्ट्रिब्युशन फक्त 325 कोटी. 50% खंय, 5% खंय, 0.5% सुद्धा ना, 0.5% सुद्धा ना. आनी वो म्हणटा 50-60% खंय सेंट्रल गव्हर्नमेंट दिता. कसल्यो फटी मारपाचे कितें तरी एक लिमिट आसता काब्राल बाबा. आनी हे 60,000 crore हे आमी वाडयला. आम आदमी पार्टीचो सरकार जेन्ना स्थापन जालो 2015, दिल्लीचो बजेट आशिल्लो 26,000 कोटी. आम्ही भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिवन दिल्लीची इकॉनॉमी बरी करून आज 60,000 crore पर्यंत बजेट हाडिल्लो आसा. आणि सीएजीचो जेन्ना रिपोर्ट येता तेन्ना फक्त स्कॅम भायर सरता आनी गव्हर्नमेंटाच्यो टिका जाता, स्पेशली बीजेपीच्या गव्हर्नमेंटाच्यो. पहिल्यांदा सीएजीन थोड्या म्हयन्या पयलीं रिपोर्ट काडलो आनी सांगलें की फक्त आम आदमी पार्टीचो सरकार सबंद देशान असो आसा की इट हॅज बीन रनिंग ऑन रेव्हेन्यू सरप्लस फॉर द पास्ट 5 years. ह्यो सगळ्यो स्किमी दिवन, ह्यो सगळे बेनिफिट दिवन लोकांक तरी पूण रेव्हेन्यू सरप्लस हे सीएजीन कमेंट केले, तांकां प्रेज केले आम आदमी पार्टीच्या सरकारान. आनी ह्यो सगळ्यो फटी मारपाचें एकूच कारण कित्याक राघव चड्डा जो सीए आसा ताणें इतल्या सुंदर तरेन आम आदमी पार्टी मॉडेल आनी बीजेपी मॉडेल हातून कितें डिफरन्स आशिल्लो तो ताणें सारको एक्सपोज केलो. आनी ताणें दाखयलें की दिल्लीचो सरकार जाचो बजेट आसा फक्त 30,000 कोटी मोडपाचो एका दिल्लीवाल्याचे, तो इतले स्कीम्स दिता, इतले बेनिफिट दिता, इतले सगळे फुकट दिता. आणि भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो सरकार जो आसा जो 1,40,000 एका गोंयकाराचेर मोडटा म्हणटा, ताका कांयच मेळना गोंयकाराक. 1,40,000 पर पर्सन पर इयर. म्हणजे तुम्ही एक 5 मेंबराची जर फॅमिली धरली जाल्यार कितले जाले? 7 लाख रुपया वर्सा. प्रमोद सावंत गोंयकारांक सांगता की आपूण एका परिवाराचेर, गोंयच्या परिवाराचेर 7 लाख रुपया मोडटा. तुमकां मेळटा 7 लाख रुपया? खंय वता हे पयशे?
हे तुमचे स्किमी ज्यो आसा ताजेर सुद्धा कंडिशन आसा. 2000 रुपया तुमकां जर DSS स्कीम दिली तुमकां गृह आधार मेळना, गृह आधार दिली दुसरी स्कीम मेळना, दुसरी स्कीम घेतली तिसरी मेळना. कंडिशन आसा एका फॅमिलीक फक्त एकूच स्कीम, तर तुम्ही 7 लाख म्हणटा पूण 2000 महिन्यान देता फक्त. तर खूप गाड्यो घाल्यो निलेश काब्रालान, राघव चड्डा खूप फटी मारल्यो, पूण आम आदमी पार्टी मॉडेल आणि भारतीय जनता पार्टीचो मॉडेल हाजेर डिबेट करपाक ताका कपासदार जाली ना. बाब प्रमोद सावंत इतले म्हयने म्हणटालो की भिवपाची गरज ना, पूण निलेश काब्राल भियेलो. निलेश काब्रालान लास्टाक परत छाती ताणून म्हणे की आपूण हो कोण दिल्लीच्यान आयला ताजे कडेन डिबेट करचो ना. हांव फक्त आय एम आन्सरेबल टू ओन्ली गोवन जनता, आणि गोंयची जनताचो जर कोण डिबेट करूंक सोदता जाल्यार हांव तयार आसा. तर आज हांव वाल्मिकी नायक गोंयचो आम आदमी, गोंयची जनता, गोंयचो सामान्य मनीस विचारूंक सोदता, हांव तुमकां चॅलेंज दिता. आर यू रेडी टू डिबेट विथ मी अ कॉमन गोवन एज यू हॅव प्रॉमिस? आसा जाल्यार तुम्ही सांगा टाइम आणि डेट आणि जागो. आय विल बी देयर टू डिबेट ऑन एनीथिंग, ऑन एनी सब्जेक्ट रिगार्डिंग गव्हर्नन्स इन गोवा. लेट अस कंपेअर आम आदमी पार्टी मॉडेल इन दिल्ली with BJP model in Goa. कोण आउट ऑफ आणि कोण बरो, कोण फोटींग, कोण खरो, कोण पिसो, कोण शाणो, ते गोयच्या जनते फुडें सारखे भारी होणे. काब्रालाक चॅलेंज करता डिबेटीक काय सरकार? काब्रालाक चॅलेंज करता, आणि काब्रालाक तांकां दिसता हे ना जाल्यार आनी कोण मिनिस्टर सुद्धा येवंक शकता. न्ही, पहिली चॅलेंज कोणी दिल्ली? निलेश काब्रालान दिल्ली. ती चॅलेंज आम्ही एक्सेप्ट केली. दिल्लीच्यान आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आयलो, ताणी म्हणले की दिल्लीच्यान कोणूय येवनी, हांव शिकयता म्हणटा तांकां. खंय हो गेलो शिकोवपाक? आनी ताणी म्हळें की ना, दिल्लीवाल्या कडेन हांव उलोवचो ना म्हणून, कोण गोंयचो चॅलेंज करता जाल्यार करूं न्ही म्हणून. हांव सादो मनीस न्ही, हांव कोण MLA ना, हांव कोण मिनिस्टर ना, म्हजे कडेन डिबेट करूं न्ही, गोंयच्या जनते कडेन डिबेट करपाक तयार आसा म्हणलो. सो हांव निलेश काब्रालाक डायरेक्ट चॅलेंज करता, लेट हिम डिबेट विथ मी ऑन दिस सब्जेक्ट. पावर टू पावर, पावर मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्टर जाता आपण डिबेट करपाक परत निमता दिवपाक खूप निमता दिवपाक शकता. ताणी जेन्ना चॅलेंज दिली तेन्ना सांगूंक जाय आशिल्लें न्ही, तेन्ना सांगूंक जाय आशिल्लें की ना, फक्त पावर मिनिस्टर आयल्यारूच करूंक तयार आसा म्हणून. आणि पावर मिनिस्ट्री म्हळ्यार कितें, तो तातूंत एक्सपर्ट न्ही. फाल्यां ताजो पोर्टफोलियो चेंज जावंक शकता, मागीर कितें करतलो? ताजेर डिबेट करचो ना म्हणटलो, फाल्यां ताका मिनिस्ट्रीच्यान भायर काडूंक शकता, मागीर कितें करतलो? सो फॅक्ट्स जे आसा ते चेंज जायना, मिनिस्टर चेंज जाता, फॅक्ट्स जे आसा ते चेंज जायना. तूं कोणा कडेन डिबेट कर मरे कापासदार आसा जाल्यार, यू आर डिबेटिंग ऑन फॅक्ट्स न्ही. आणि जशें राघव चड्डान म्हळें, जर ताका करपाचीच आसा पावर मिनिस्टरा कडेन, वी कॅन डू इट बाय व्हिडिओ कॉन्फरन्स. दिल्लीक आमचो पावर मिनिस्टर आसा बाब सत्येंद्र जैन, हू ऑल्सो हॅपन्स टू बी द हेल्थ मिनिस्टर. आणि कोविडाच्या वेळार हेल्थ मिनिस्टराक राज्यांतल्यान भायर वचप म्हाका दिसता सारकें न्ही, आणि ते बी निलेश काब्राला सारख्या मनशा कडेन डिबेट करपाक. सो व्हिडिओ कॉलान जर, व्हिडिओ कॉन्फरन्सान जर ही डिबेट जावंक शकता, ऑर पावर मिनिस्टर इज रेडी. पूण निलेश काब्रालान हेंय म्हणिल्लें आसा की हांव गोंयच्या जनतेच्या कोणाय बरोबर डिबेट करपाक तयार आसा. आय एम रेडी, आय एम ऑफरिंग टू डिबेट विथ हिम. इज ही रेडी?